जाल्यार हांगा झाडांय वाडल्या पूण हांगा जी हांगा डोंगरार हे सगळे डोंगरार हे म्हणजे मंगोर हिल म्हणटा ते डोंगरा वयली हे आनी हांगा जे रॉक्स आसा पळय ते सगळे लूज जाले इतले वर्साचे। हांगा 2 बिल्डींग जायल्यो आनी बिल्डिंग्सान मागीर ताणें आपल्या पद्दतीन कितें तरी एक स्ट्रॉंग करपा खातीर एक हें केल्लें रिटेनिंग वॉल कशी म्हणना हांव तुका पूण सादारण पूण ती आतां झाडांय इतली वाडली आनी ती झाडां हालतकूच ते रॉक सगळं सॉयल सगळी हें जाली आनी ते पयरचे झाड पळय कोसळ्ळे ते त्या खातीर। हाजेय पयलीं 1 वर्सा पयलीं बी हांवें रुचिका कट्याल ती कलेक्टराक हाडिल्ले कित्याक तेन्नाय बी हांगा एक फातर पडिल्लो पूण तेन्ना ताजेर एक्शन जावना सो तें रॉंग आशिल्लें। पूण आज आमचो कलेक्टर अश्विनजी हांगा आयला आनी ताकाय ताणें सिरियसनेस पयला हांगा इतले प्रॉब्लेम आसा की हांगा हो सगळ्यान बिजियस्ट रोड म्हणजे वास्कोसून मांगरान वता तो सगळ्यान बिजियस्ट रोड आनी हांगा सपोज कितेंय कॉलेप्स जालें झाडां सोडप झाडां हे फातर पसून येवन कोणाकूय लागत जाल्यार खूब हानी जावपाक शकता। त्या खातीर आमी बरयतात की हांगच्यान टोटल हांगच्यान मंगोर पर्यंत जितले रॉक्स आसा तितल्याकूय एक रिटेनिंग वॉल एमर्जन्सी म्हणजे ऑन प्रायोरिटी बेजीस घेवपाक जाय कित्याक दुसऱ्या पावसा पर्यंत आनी आमकां रावपाक पसून आमी शकना कित्याक आज तुमी पळयलें की जेन्ना झाड पडलें तेन्ना टोटल सगळे कॉलेप्स जाले वायरी सगळ्यो कॉलेप्स जाल्यो सगळ्या वास्कोक लायट ना जाली। सो हें परत परत ना जावपा खातीर सगळ्यान पयलीं आमी केलां म्हणटा तें आज हाडून ती झाडां कट करतात जितली जाता तितली ट्रीम करून म्हणजे हालना तशीं झाडां कशीं आसता वाऱ्यान एकदां हालतात आनी हालतकूच ती सगळे रॉक्स हालतात सगळे आनी ती पडटात। सो ती जावची न्ही ती परत परत हालची न्ही म्हणून आमी पयलीं सगळी ट्रिमींग घेतात। आज सरान सांगलां तशें आमी ऑर्डरूय पास करतलो की सगळीं जी झाडां जी आसा डेंजरस ट्रीज आसा ती सगळी कट करची म्हणून आनी ते जातकूच म्हाका दिसता तो जेन्ना प्रपोज करतलो हांवूय ऑनरेबल CMाक आनी आमचे PWD मिनिस्टराक मेळटलो आनी तांकांय ह्या गोश्टीचे सिरियसनेस सांगतलो की कितें प्रॉब्लेम आसा तो आनी इमिडिएटली पावसा पयलीं म्हाका म्हणजे हांव ट्राय करतलो की नेक्स्ट पावसा पयलीं हांगा रिटेनिंग वॉल जावची अशी। Mangor Road, Honorable MLA had called me to see this retaining wall where its very soil is very weak. So I had come with the Honorable MLA to just inspect it. And there are a lot of dangerous trees, and there is no retaining wall, so the stability is not very proper. So based on the discussion with the Honorable MLA, we'll write under disaster management to the PWD to construct a retaining wall. And also the trees which are dangerous will be cut down by the order based on the subdivisional magistrate. कलेक्टराकूय आपयलो डेप्युटी कलेक्टर आपयलो आनी हे एक्चुअली कितें पोजिशनां तेंय दाखयलें इट इज व्हेरी डेंजर। तुमकां ऑलरेडी आमदारान सांगलां कितें हो फूल कनेक्ट जाता वास्को टू एअरपोर्ट वास्को टू मांगोर आनी रोड सारको बिजी आसता आनी जे हिशोबान तुमी पळयलेले आसा ते केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता म्हणून हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय कितें जावपाक जाय म्हणून रिटेनिंग वॉल येवपाक जाय म्हणून आयज आमदारान इन्स्पेक्शन केलेलें आसा। लास्ट इयरूय आमी डेप्युटी कलेक्टर आपयलेलो पूण तिचेर कांय हें जावंक ना पूण ह्या फावटी जर जावपाक जाय आमी नेक्स्ट पावसाक आमी रावपाचें न्हू बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय। आमचें कटींग चालू आहा म्युन्सिपालिटीन आमचे ट्री कटींग जे डेंजरस ट्री कटींग आहा ते ऑलरेडी आमी घेतलेले आसा 1-2-3 ट्री पूण बाकीचे ट्री कट करपाक आमकां परमिशन जाय कलेक्टराचें तें आमी मागलेलें आनी हांव मागता हें बेगीनच्या बेगीन जावचें इतलीच मागणी आहा।